गाईज आमच्या हिंगासून पावस पडटा पळय. हांव नको तुमच्या हातान पडटा जाल्यार मागीर तुमकां दिसतलो हिंगासर दिसता न्हू. फाटल्या दिसांनी वारें मारताले गडगड मारतालो कावूक जाल्लो बट पावस येवंक नासलो. बट आयज धेरेपेत कावूक ना कांय ना करून आसतना पावस येयलो पळय. बट कितेंय सांग पावस येयलो खरें बट मातयेचो वास पयल्या पावसान येवप म्हटल्यार दुसरेंच फिलींग न्हू सामकें. म्हाका मातयेचो वास लायक जेन्ना फस्ट पावस पडटा पळय तेन्ना कोणाक कोणाक लायक ते म्हाका कमेंट करून सांगा. इतलो वास पडला मातयेचो. फस्ट हांव समजलें बेश्टो पावस येवन वयतलो म्हण बट पळोवपाक गेल्यार पळय कितलो पावस सामकें तुमकां दाखयता पळय आं. पळय कितले ओले जाले ते आमचे फुडल्यान. आय थिंक खंय तरी पयलो पावस पडला तो कित्याक ओडून न्हू देनपारां लायक वारें मारतालें थोड आनी पावसाचें खंय जाल्लें. सो आतां फायनली येयलो तो हिंगासर. पावस खंय दिसता तुमकां पडटा पळय तो. सो त्या दिसा कावूक केल्लो आनी वारें मारतालें पानां बी खूब पडलेलीं हिंगासर आनी लायक अशें पावसाचें खंय जालें बट पावस पडोंक नासलो. बट आयज फायनली पावस येयलो. ओके आनी इतलो मातयेचो वास सुटला तुमकां सांगा. म्हाका कमेंट करून सांगा कोणा कोणाचो मातयेचो वास फेवरेट तो. म्हजो जाल्यार फेवरेट सामको वास. गेलो आतां म्हणजे मातसो लेस जाला वयतलो हांव आहलें वयर काबडान क्लीन करता. क्लीन म्हणल्यार अरेंज करतालें हांव म्हाजें उरलेलें पळय तें. सो सडनली म्हाका पावसाचो आवाज येयलो. आय थॉट बेश्टो आवाज वाऱ्याचो बी म्हूण आनी ताजे पयलीं आतां टॅरसीर उदक घातलेलें झाडांक आनी हांव भितर येयलें गेट बंद करून. सो आय थॉट लायक बेश्टो वाऱ्याचो आवाज बी म्हूण बेश्टें भायर येवन पळयत जाल्यार खरेंच पावस पडटा सामको कितलो सामको. हें रोप आहलो म्हजो तो मागीर हांवें सायडीक काडलो हिंगासर आनी मामी तांकां सांगलें पावस पडटा म्हूण भायर आनी सायडीक तांकां काजनाकूय सांगलें पावस पडटा म्हूण. ती फस्ट सजमली हांव बेश्टें सांगता म्हूण फकाणां कोत्ता बी म्हूण. तांकां खबर ना पावस पडटा म्हूण खऱ्यांनीच. मागीर ती येयले पळोवपाक थंय खऱ्यांनीच पावस पडटालो. सो पडटा आजुनूय पावस. सो आतां वयता हांव वयर म्हजें काम करता मातशें. रोप सगळो लायक कोदेलीचेर हें करून दवरलेलो आहा घडी करून. सो तो काबडीन अरेंज करून म्हणजे ऑलरेडी केला हाफ उरलोलो. सो तो आतां करून घेता आनी थोडेशें आमतोनेचें म्हाका एक रॅग आहा पळय तें क्लीन करपाक जाय पुसूंक जाय आनी बरें दवरूंक जाय त्यो वस्तू. सो पावस स्टार्ट जावचे पयलीं सारको पावसाचें सिजन म्हाका सगळें डस्ट बी कितें आहा तें सगळें क्लीन करून क्लियर करपाक जाय. डस्ट करून सगळें बिकॉज पावसान तुका डस्ट जायना तें डस्ट बसता न्हू तेन्ना. सो ताका लागून ओके. सो ऑलरेडी जालें म्हजें सगळें खाली आंतोनीचें सॅक्शन उरलां. म्हजें म्हणटा सगळें क्लीन केलें हांवें काबड बी सगळें अरेंज करून सगळें रेडी. ओके. सो थोडोसो रोप उरला पळय तो त्या दिसा हांवें ह्या काबडींतलो आमच्या रुमांतल्या काबडींतलो म्हाका नाका जो यूज जायना पळय तो वयल्या काबडीन घालून दोतोरा मागीर काडून दवरलेलो. सो घडी करून तो टेबलार दवरला. ओके. सो तो आतां अरेंज करता वयता न्ही हांव आनी या बरें थंड वारें मारता पावसूय बी आनी वास ह्या हितून लायक आतां म्हाका पावस बी पडटा न्हू तेन्ना कापां मिरची भजी खावपाक जाय आनी ब्लॅक टी वाव केल्यार बरी दिसता हें भजी. बट म्हाका मेळचें ना करपाक बिकॉज म्हाका मातशें काम आहा एज पळय तें करूंक जाय कंप्लीट फस्ट. पळोवया डॅडी हाड सांगता मागीर वचून चायेक हाडीत जाल्यार दाखयता तुमकां शेअर करता तुमचें. ओके. सो चलो वयर या आतां आमी दाखयता तुमकांय बीन हांव. लायटूय गेली पावस येयलो आनी लायटूय गेली. लायट ना बाबा टी व्ही पळयतालो. टी व्ही म्हणल्यार ताका हांव वयर काम करता म्हणटा ताका मातशें लावन दिली बट तो वयर सकयल नाचतालो बट लायटूच गेली पावस येयलो आनी. बट हें आहा आमचें इनवर्टराचेर आहा चालू. ओके. बट टी व्ही चलना तेजेर टी व्ही घालूंक ना इनवर्टराचेर. सो ताका लागून ओके. सो या आतां वयर वयता हांव आनी दाखयता तुमकां शेअर करता तुमचेशी हांव कितें करता पळय तें. आनी एक्चुली आयज हांवें व्लॉगूय स्टार्ट करूंक नासलो मॉर्निंगसान पावसाक लागून आयचो व्लॉग स्टार्ट जालो म्हणपाचो. ओके. आनी पळयता कहो कितें आयचो व्लॉग कंटिन्यू करूंक मेळटा पळयता. बरें सामकें थंड ह्या वेदरान सामकें न्हिदोंक दिसता अशें थंड जालें म्हणटकूच लायक
वारें मात तेन्ना थंड पावस पडलो की थोडाय आसता न्हू सो तेन्ना सामकी बरी मस्त झेम पडटा सामकी. ओके सो चलो वयर या आतां आमी. बाबा गेलो दिसता सकल. बाबा गेल्लो सकल येयला वयर आतां. पळय येता फाटल्यान. सो हांव दार न्हू बंद करता तेलकानी जितले भिरांत दिसता पडलो बी जाल्यार वयसान सो तेका लागून हांवें डोर बंद करता. या कम लेट्स गो ऑन टॉप कम. लायट ना लायट ना सी हाय म्हणना तुका हाय. मस्त जाला तो आतां व्हडलो जाता आतां. यो हें आसूं न्ही विंडो ओपनूच. पळय हिंगासर सान दिसतलें तुमकां. हांवें उदक घातलेलें झाडांक वयर आनी सगळें पडटा पावस बरें सामकें. आतां मातशें झाडांक पावस पडटलो आयज आनी हें जातलें कितें म्हणटा झाडां बरीं जातलीं सामकी फ्रेश दिसतलें झाडांक आनी बरें जातलें सामकें. हांव वयता आसलें भायर दाखयता आसलें तुमकां आनीकूय व्यू वयसान बट हांव दाखयना कित्याक पळय हो हिंगासरूच आसा पळय हो हिंगासर रावला. हांव दार उगडटा काण पळयतलो आनी सोमतो पूण भायर वयतलो मागीर थिंगासर न्हू उदक पडलां पळय हिंगासर थिंगा न्हू मागीर स्लिपरी म्हणल्यार मातशें निसो जातात न्हू टायल्स न्हू ते सो निसरो पडप बी म्हणून म्हाका नाका वचपाक भायर. ओके हिंगासर सान पळय बजून करून दाखयता. ए तहें चडना नाका पळय मस्त्याक पळया कहो चडला तो पळय आतां गेटीचेर तो. बाबा सकयल देव होच करता तो मस्तीपणा खूब तेजी न्हू रे. होच वयर चडटा गेटीचेर एका गेटी गड्डता आनी वयर चडटा पडलो जाल्यार जालो मागीर भिरांत दिसता. ओके सो भायल्यान पावस पडटा पडो न्ही तेका पावस बरो सामका थंडाय जावनी बट आतां पावस पडटलो खरें बट कितें आहा प्रॉब्लम फाल्यां खूब डबलान गरमी जातली सो तेका लागून आतां मागीर पावस पडटा पूण हीट सगळी न्हू ह्या दिसांनी वत पडटलें खर हीट आसली न्हू पळय ती सगळी आतां भायर सरता उगली सारकें गरम वारें मारता. वारें थोडे मारल्यार पासून पळय लायक तो उनाव सगळो येता. ओके सो तुमकां दाखयता पळय रोप दवरलाय हो सगळो रोप म्हाका न्हू आतां काबडीन घालपाक जाय. ओके सो हिंगासर दवरलो थोडो रोप मागीर हांगा दवरलो थोडो रोप आनी हांव पळय थिंगासर दवरलो. ओके सो तें सगळें म्हाका घालूंक जाय आनी पळय काबड हांवें अरेंज केल्या ह्या भाशेन सगळो रोप म्हाका यूज चडसो जायना पळय तो हांवें काबडीन भरून दवरला. रोप प्लस आमचे टावल्स मागीर कर्टन्स म्हणजे सगळें दवरला बेडशीट्स बी आनी जी म्हाका यूज जाता पळय तीच हांवें भायर दवरल्या. सगळीं भायर दवरीत न्हू जाल्यार बेश्टें धट्टी जाता ती सो तेका लागून. ओके आनी हे सायडीन म्हाजे ड्रेसीस दवरल्यात हांवें बरें सामकें अरेंज करून सो हितून कांय घालूंक ना सद्याक हांवें हितून आनी हितूनय कांय घालूंक ना सो तें घालूंक जाय म्हाका. ओके पळया म्हजे वाणू घालून भोंवता कहो तो पळय हेका पळया तेजो आयज टॅडी धुयल्लो ताणें ताजो टॅडी घेयला आनी ती काबड हांवें ओपन करून दवरल्या ते सायडीन म्हाका थिंगासर क्लीन करूंक जाय पळय लास्ट सेक्शना दोन आहा पळय ती हांवें न्हू तेज सगळी हें केल्यान ती रोप काडून सो तें क्लीन करूंक जाय. सो हें आतां सगळें करून घेता हांव आनी आयज झाडांक म्हणटा उदक घालपाचें ना तें एक काम कॅन्सील जालें म्हाजें पावस पडलो म्हण. ओके सो भायर दोन हें जाल्या सावळी येयल्या सगळी. ओके सो हें करून घेता आनी मेवता तुमकां मागीर हांव च्या पियेता पळय तेन्ना. चेर घेवन येयला आतां चेरीर उबो रावतलो आनी हेजेर चडटलो हांगा पळया पळया आतां व्हिडियो काडटा म्हणून बसला तो म्हणजे आपूण कितून ना कहो आं खूं वयता खूं वयता मस्तीपणा एकाय जायन धुयल्लो ताच्या बुबुल्याक हो फेवरेट ताजो डॉगी तेका आयज धुयल्लो तो मातसो वेठ थंय तोच घेवन येयला तो ताका खबर नासलो हांवें धुयला तो आनी तो आतां रेगार पयलो भायर गेला पळय तेन्ना न्हू रे. बाबा तो चार्ज ना चार्जिंगाक लावंक जाय तो ताजी पीन खबर ना म्हाका दाडा विचारूंक जाय दवरल्या ती या बारीक पीन तेजी
असल्या पिनीचो आसत न्हू फॅन कितेंय बी जाल्यार प्रॉब्लम जाता पळय. पीन शेणली जाल्यार जालो फॅन भायर उडोवपाचो आतां. म्हाका दिसना हेजी हा गो ही पीन पळोवची पडटली म्हाका ही थिंगा स्टॅनाचेर. बाबा यो आतां सकयल यो चल. बाय कर बाय कर. गिव फ्लाइंग किस टू एवरीवन. या लुक दिस साइड एंड गिव फ्लाइंग किशू. सो फ्रेंड्स हांवें आतां जस्ट चाव पियेला. ओके आनी आयज चायेक हांवें डॅडी काडपाक कापां भजी आनी मिरची. ओके हेजे पयलीं क्लीप घातला तुवें पयला आसतलो आनी हांवें दुदाची बरी सामकी इलायची बी घालून च्या केल्ली. ओके सो आतां जस्ट आमी च्या बी पियेली आनी बाबा काजनागेर गेला. आतां मामीन ताका व्हेला. ओके सो म्हजी हालत मातशी पळयनाका कित्याक हांव न्हू वयर आहलें रोप घालतालें काबडीन. सो जालो म्हजो घालून. आतां हालीं मातशें थोडेंशें उरलां म्हणजे क्लिनींग आंतोनियाचेंच तें. ओके सो तें कोत्ता आनी काडटा हांव. येस हांवें तुमकां सांगलें पळय लास्ट व्लॉगान आमचो एक सोफा येवपाचो आहा म्हण. सो तो काल येयलो पळय हिंगासर येयलो तो पळय आटेन घातला तो हे सायडीन आनी त्या दिसा हाडलो पळय तो हे सायडीन घातला. ओके ताजे वयल्यान न्हू हांवें कावर्स आजुनूय ऑर्डर करूंक ना सोफाची. सो जस्ट बेडशीट्स घालून दवरल्या डस्टाक लागून. सो कावरां ऑर्डर घातल्या हांवें पळोवया केन्ना येतात ती. सो वान्स येयल्या उपरांत मागीर सोफा कावर्स घालतलें हांव तांकां. ओके आनी कुशन्सूय दवरतलें हांव तांकां. सो आतां सद्याक कांय दवरूंक ना. ओके आनी पावस गेलो पडलो आनी मातसो बट मातशी दमट पयल्यान मातशें वेदर पावसाळें कहें आहा आनी गरमी म्हणटा पळय ती चावली आतां सामकी. गरमी आनीक वाडली खूब गरमी जाता आतां. ओके सो येस सद्याक तरी कांय ना पावसाचें बट एक रातीक बी पावस येयत कित्याक पावसाळें खंय जाला म्हणजे पावसाळें खंय वेदर आहा सो ताका लागून. ओके सो आतां वयता हांव 6:45 जाली न्हू धूप घालता आनी ताचे उपरांत मागीर म्हाजें वयलें कितें आतां टचअप करून मागीर न्हांवपाक वचपाचें. सो आनी ब्लॉगाक कंटिन्यू करून आयचो कित्याक ब्लॉगान दाखोवपा सारकें कांय ना आयज. सो ताका लागून सो हो हांव ब्लॉग शूट करता न्हू पळय तो आयचो फ्रेश ब्लॉग दॅट इज 9th मेयाचो. ओके सो हो आयचो ब्लॉग न्हू आयजूच एडीट करून म्हज्या चॅनलाचेर अपलोड करतलें. ओके सो येस ब्लॉगूय हिंगासरूच सेंड करता आनी आतां ब्लॉग एडिटिंगाक बसता हो आनी अपलोड करता. ओके सो ब्लॉग एंड करता. इफ लायक जालो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी माझ्या चॅनलाक अजून कडेन सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा. टिल देन तुमकां मेळटा मागीर नेक्स्ट ब्लॉगार. टेक केअर बाय गुड नायट. थोडो पावस पडलो आनी आतां स्काय पळय काय बरी येयल्या तुमकां दाखयता. सामकी रेड रेड बेस्ट सामकी. बरें दिसता पळोवपाक.